fear and exciting in the mind of people of Pernem constituency regarding shortage of drinking water due to such as number of projects like Mopa International Airport, Ayush Hospital, industrials at Pernem constituency. People shortage believe that major water supply divert to this project, which has resulted in the shortage of water in the domestic. As for the local, it is nowhere seen the water tanker and bring us by any of these commercial body by the local of area for damage domestic consumption. Speaker sir, हांव निलेश काब्राल सराक एक सांगूंक सोदता. आतां कितलो टायम लागतलो? सद्या लोकांची खूब हालत जाता. आतां अजून 2 म्हयने उरल्या आनी पेडण्यान फकत एकूच टँकर आहा येदे व्हडल्या पेडण्यान. जाल्यार कितें प्रोविजन केल्लो आहा सद्या उदकाक लागून? पयलीं सुवातेर जो फियर एंग्जायटी आसा द वॉटर सप्लाय इज डायवर्टेड टू मोपा एअरपोर्ट इज रॉंग. थंय WRDन रॉ वॉटर दिला आनी WRDन रॉ वॉटर दितरी मोपा इज डुईंग द ओन ट्रिटमेंट एंड सप्लायींग. दॅट इज वाय तूं थंय टँकर वयता तें दिश्टी पडना तुका. अशें तुजें सारकें फियर ना ताका. सो थंय एक गोश्ट जाली. दुसरी गोश्ट तुका लास्ट असेंब्लीनूय सांगलें हांवें की प्लांट जे आसा आमी ह्या म्हयन्याचे एंड म्हणजे ह्या म्हयन्याचे मे एंड म्हणल्यार कमिशन जातले. एक 5 MLD मे एंडाक जावचें ना काय दिसता सर. हांवें कित्याक ना म्हटल्यार 8 दीस पयलीं थंयसर विजीट केल्ले. म्हाका दिसना मे म्हयन्याक जातले खंय. तेच्या पयलीं आतां लोकांक कितें प्रोविजन केल्लें आसा? आतां उदक ना सद्या जाल्यार तूं खूब हालत जाता. 10 दीस 8 दीस उदक आसना लोकांक. तेजे खातीर तूं पळय सांगता पळय टँकरी जे प्रोविजन आसा ताका आसा. एक टँकर ना ते 3 टँकरी आसा. पूण तुवें पळय सांगला पळय स्पीकर सर की लोकांक टायमार टँकर पावना. ते बी 10 दीस लोकांक उदक ना. मोपा स्पीकर सर मोपाक उदक रॉ वॉटर दिना. ताका आमी ट्रिटीड वॉटर दिना. रॉ वॉटर वयता ते आपण करता. दुसरें जें आसा ताका पेडणे मतदारसंघान 4 MLDचे शॉर्टफॉल आसा हांव मानता. आनी तेजे खातीर आमचे जे प्लांट आसा हांवें तुका लास्ट टायम सांगलें तो जागो प्लांट रेडी जातलो पूण पायपलायन घालपाक आमचे कडेन जावचें ना. तुका लास्ट टायम रिक्वेस्ट केलें की तूं इंटरव्यून जा. ते आमचे जे प्रॉब्लम जाला तो रायझींग मेन घालपाक जाय. तो जागो जाय पायपलायन घालपाक जाय. तितू भितर ती जागोचे इशू आसा तुमकां खबर आसा. तितू भितर तुवें इंटरव्हेन्शन करूंक पडटलें न्हू. जाग्याचे इशू आहा ते बरें आहा पूण जागे हेच्या पयलीं जे घेतलेले पळय लोकांचे तेजे आजून पयशे पावोंक ना. जे पयशे पावना ते म्हाका हाडून दी स्पीकर सर. आमी पळयता कित्याक उरला ते.